येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंय पुलीस जावन रावल्यात चर्चेचो विशय. जावं ते सिद्धी प्रकरण वा सोनाली फोगटाचें. रेव प्रकरणांतल्या गुळीबारांचे वा महम्मद आगाच्या मरणांचे. पुलीस गंभीर नाशिल्ल्याचे जावंक लागल्यात आरोप. अंदू चवथीक पळोवपाक मेळे देखणे आनी कल्पक देखावे. थळाव्या कलाकारांक मेळ्ळी आविश्काराची हक्काची माची. पळोवप्यांनी घेतलो आस्वाद. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय पुलीस वेगवेगळी प्रकरणां जे तरेन हाताळटात ते पळोवन ते चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. मांडवी पुलार जाल्ल्या अपघाता उपरांत वट्ट 4 दिसांनी बेतीच्या कॅसिनो लागसार मोहम्मद आगाची कूड उफेतना सापडली. ताच्या तकलेक दुखापत जाल्या. 4 दीस कूड उदकांत उरल्यात लेगीत कूड उफेवंक ना. देखून ताच्या पुताचें अपहरण करून ताचो खून केला असो निरकश मोहम्मद आगाच्या पालकांनी काढला. 30 ऑगस्टाचे राती जाल्ल्या ह्या अपघाताक लागून गोंयकारांक अजापाचो धपको बसलो. कित्याक तर अपघाता उपरांत पुला वयल्यान खाला पडिल्लो मोहम्मद आगा पुलिसांक मेळ्ळोच ना. मात काल सोद मोहिमे उपरांत आयज सकाळीं बेतीच्या ऑफशोर कॅसिनो लागसार कूड सापडली. उपरांत भुरग्याच्या आवय बापायक कूड वळखुपा खातीर आफयल्लें. पूण धपको दिवपी मोडनाट तकलेक दुखापत जाल्ल्यान रगत व्हांवता आनी कूड 4 दीस मांडवीत पडून सुचपाची लक्षणां नाशिल्ल्यान आपल्या पुताचें अपहरण केलां असो आरोप पालकांनी केला. कुडीची वळख जाल्या उपरांत आवय बापायन वर्णन केल्ली कुडीची स्थिती आयकात. तेजे जेन्ना बॉडी 4 दीस उदकांत जाय आसली ते म्हणटा पुला वयल्यान ती पडलेली म्हणटा ते जाल्यार बॉडी फ्लोट जावंक जाय, ब्लड जावंक जाय आसली. तेजे कांयच ब्लड जावंक ना. अजून तेजे रगत व्हांवता. तेजे आंगार ती जॅकेट आसलेली ब्लॅक कलर ती जॅकेट काडलेली आहा. फक्त इनर आसा आनी तेजे हांगासर तेका मार लागला हांगा दोळ्याचेर ते फोडला. म्हणजे कितें न्हू आमी इमिजिएटली आमी एलिगेशन लायता की तेका मर्डर करून तेंच्यांनी पुला वयल्यान उडयला सकयल. आणि आयज काल तेन्ना पडोंक ना. तेंच्यांनी काल जेन्ना सगळे नेवल डायव्हर्स येयले सगळे येयले तांकां बॉडी मेळना, कांयच मेळना. सडनली आज सकाळी मेळ्ळे. म्हणजे ती बॉडी काल तेंच्यांनी राती तांकां भियाले. कित्याक प्रेसाक कळ्ळें, सगळ्या जगाक कळ्ळें, तुमी प्रेसान त्रूथ भायर हाडले. तेन्ना तांकां कळ्ळें. तेन्ना तेंच्यांनी ते हानू काल काडून राती वाडून ती बॉडी उदकान उडयल्या. कित्याक ती एका दिसाची बॉडी. हांवूय स्विमर आनी तो चेडो म्हाजो स्विमर. तो रॉक डायव्हर तेजी इतली परिस्थिती जावची ताका तेंच्यान मारून खंय तरी लिपयल्लो व्हरोन. आणि काल गोश्ट म्हणपाची म्हटल्यार आमी पुलीस स्टेशन भायर सरले पीआय कडेन उलोवन. तेन्ना मागीर आमी खिडकीनसून पळयले पीआय तेज्या वांगडा बरो उलयता तेजे सुशेगाद. म्हणजे ते गॅस बायल्यान असो मागीर विचारले त्या 5 जाणांक वांगडा तुमी कित्याक बसयला थंय म्हणून. आमकां हेजे थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. ही नेक्स्ट सिद्धी नायक केस करूं नाका. म्हाज्या चेड्याक कडेन अन्याय जाला. तो 21 वर्साचो भुरगो, आमचो फ्युचर तो. आता आमच्या जाणटेपण आमकां कोण पळयतलो. एक भयणीचो भाव गेलो, भावजी तो, एक बायलेचो चेडो गेलो. आयज कितें चल्लां हे. हांव सीएमा कडेन मागता मातशें अन्याय जावं दिनाका म्हाज्या चेड्या कडेन आनी इन्व्हेस्टिगेट करा. कित्याक हेजो पुलिसाचो चड रोल. कित्याक फर्स्ट डे जेन्ना गेला हांव तेन्ना थंयसर ज्या हवालदारान म्हाका डायरेक्ट सांगलें ते चेड्याची मिस्टेक आहा. जेन्ना गाडी पळयल्या तेन्ना कळटा ते गाडयेन फूल फोटो मागीर खान जो PSI तेणेय डायरेक्ट सांगता तुजो चेडो न्हू ती कोणाची बायक घेवन गेल्लो, कोण तेजी बायक घेवन गेल्लो. आनी हेल्मेटाची मूळ गोश्ट तुमकां एक एविडन्स हांव दिता. 4 दीस तेणें म्हाज्या चेड्याचे हेल्मेट आनी शू आहा ते थंयच काडून उडयला. कळ्ळान पुलीस स्टेशन भायर. काल हांवें इन्सिस्ट केलें एज एविडन्स अटॅच करून आनी तेजी क्लिप लागलेले आसा. तेन्ना ताका फोर्सफुली हेल्मेट काडला आनी व्हाण काडली. तुमी म्हाका सांगा पडलो जाल्यार पुला वयल्यान हेल्मेटा वांगडा उदकान पडोंक जाय न्हू. हेल्मेट सारकें सुकें आहा, व्हाण सुकी आसा आनी आयज पळयल्यार तेज्या आंगार ते जॅकेट ना आनी तेजेर सगळे कळटा तेका रगत व्हांवता. तुम्ही चिंता कॉमन सेन्स सुद्धा उलयलेल्या दीस इज क्लियर केस ऑफ मर्डर. ते जाण ते गाडयेकारां तांकां अजून तांकां ते हे करूंक ना. हेंचे मर्डर केस लावन तांकां भितून उडोवचे. तेंचे अन्य आमकां न्याय दिवचो. कित्याक हे खूब चल्ला गोंयान. आनी एक केस करनाका. फकत कितें ना कितें पुलीस पळय कितें लिपयतात आनी हे करप्शन आमच्या गोंयान जाता पळय ते कोणे तरी खंय तरी स्टॉप जावंक जाय. समवन हॅज टू रियली डू फॉर ह्युमॅनिटी एंड नॉट फॉर लायक दीस. कित्याक म्हाजो चेडो आयज मेळ्ळा ना. हांवें ती बॉडी पळयल्या आनी इट्स टोटली ड्राय. इट्स नॉट ब्लॉटेड. फर्स्ट दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आनी आयज ती प्रायडा कडेन थंय कशी पावली. आनी जेन्ना पेट्रोलिंग चलतालें इतले दीस पेट्रोलिंग चलता. वाय देर इज दे डिडंट फायंड इट. वाय अँड हाव दे गॉट इट टुडे. सिद्धी नायकाच्या प्रकरणातय ताच्या घरच्यांक पुलिसां कडल्यान वेगळोच अणभव आयिल्लो.
मरण आयिल्ल्याच्या भावान आरोप केला की मडे ओळखुपाक गेल्लो त्या वेळार ताका वच आमकां आमची ड्युटी करू दी अशें सांगलें खंय. आयकात. सकाळीं बॉडी पळोवपाक गेल्लो तेन्ना एक कॉन्स्टेबल आसलो. कॉन्स्टेबल तुमकां कितें काय बोला म्हाका सायबान आपयल्लो बॉडी पळोवपाक. हांव बॉडी पळोवपाक गेल्लो म्हणून तेणें सांगलें तूं वच हिंगांतल्यान म्हणून. जेन्ना ते हांवें व्हडले 3 स्टार PS सायबाक सांगूंक गेलो तेंच्यांनी सगळ्यांनी धांवडायलो तेका थिंगाच्यान. आमी पुलीस स्टेशनान बसून गेल्ले तेका पळोवपाक. आमी फोटोय काडून दवरला. फोटोय मागीर तुमकां दिता आनी ते पळया सर. कॉन्स्टेबलाचें नांव कितें? कॉन्स्टेबलाचें नांव पळोवंक नासलेलें. हितून आहलो सिविलान आहलो तो. गांवत काय घालून आहलो. आनी म्हाका हांवें जेन्ना सांगिल्लें ते तो म्हणलो हो सिंगांतल्यान तूं हिंगा कित्याक गेला. काल राती हांव पळोवपाक गेल्लो ते भितर आसा कितें ना. ते भितर आसा कितें ना पळोवपाक गेल्लो भितर आसन ते म्हणून लागले तूं हिंगा आतां कित्याक गेला. आमची ड्युटी आमी करता सर. आमचो भाव आमी पळयतले सर आसा कितें ना भायर. सर प्लीज आमकां हेल्प करचो तुवें. बापूय सांगता अजून FIR दाखल करपाची आसा. पुलीस स्टेशनाचेर पुलीस कशे तरेन वागले तेंवूय ताणें सांगलें. तो म्हणटा आपूण पूत बेपत्ता आसा म्हूण सांगपाक गेल्लो जाल्यार त्या गाडयेकारा बरोबर पुलीस हांसत हांसत उलयताले. आयकात. अजून एक केस घालूंक ना काय ना. आमी जबरदस्ती मिसिंग केस घातल्या आणि तेंच्यांनी अजून तेचेर FIR घालूंक ना काय ना. आतां वचून हांव ते मर्डर केस रजिस्टर करतलो. तेंच्यांनी एक्चुअली घालूंक जाय आसली. आमची कांयच केस घालूंक ना. हेजेर कळटा की कोणाचे तरी व्हडल्याची इन्व्हॉल्वमेंट आसा. कित्याक जर नासले ना पुलीस इमिजिएट अरेस्ट करता तांकां. काल ते अशें दिसताले की ते बसले थंयसर ते सगळे बरे बसले उलयता हांसता बिसता. आमचो चेडो मिसिंग आहा आनी ते हांसता थंयसर बसून. PI ते धांवून घालूंक जाय आसले थंयसून. हेणे म्हाजे बायलेन सांगल्या उपरांत मागीर PI एक्शन घेता. हे कितें चल्लां म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स, अमर चावरिया आनी श्यामचारी. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत बऱ्योच गुन्यांवकारी घडणुको घडल्यात. ह्या घडणुकांक घेवन विरोधकांनी भाजप सरकाराक परत एक फावट चोय वाटेंतल्यान धरला. सोनाली फोगाटाचें प्रकरण, कुडचड्या दिसा उजवाडा जाल्लो फारपेट, रेंव प्रकरण आनी आतां मोहम्मद आगाक आयिल्लें मरण आनी पुलिसांची वागणूक. काँग्रेस आनी आपान सरकाराक उजरावन काडला. गोंयांतली गुन्यांवकारी वेगान वाडत चल्ल्या. आम आदमी पार्टीन भाजपा सरकाराचेर फारपेट केला. सोनाली फोगाटाच्या प्रकरणाचे गूट अजून उक्ते जावंक ना. त्या उपरांत जाल्लो फारपेट ह्या घडणुका सावन ते मांडवीत पडून मरण आयिल्ल्या युवकाच्या मरणा मेरेन सगळ्याच गजाली भितर घुडतायत दिसून आयल्या. मांडवीत कूड सापडिल्ल्या चल्याचे आवय बापूय ताका जिवेशी मारला असो आरोप करतात. गोंयांत खंय आसा सुरक्षा आनी वेवस्था? आपान प्रस्न विचारला. एक भुरग्याक जाचो मांडवी ब्रिजाचेर एक्सिडेंट जालो आनी ताजी ब्रिजार बॉडीच मेळ्ळी ना खुबशे दीस. ताजी आज बॉडी मेळ्ळी आनी ताज्या बापायन डिमांड केला की ही एक्सिडेंट न्ही, ताका किडनॅप केलो आनी मागीर मर्डर केलो आनी मागीर प्रेसान बोवाळ जालो म्हणून ताजी बॉडी त्या कॅसिनोच्या सायडीक उडोवन मेळिल्ली अशी ताणें आरोप केला. आनी अशे सर्कमस्टान्सीस आसतना सुद्दां पुलीस डज नॉट टेक द ड्रायव्हर अँड द ऑक्युपंट्स ऑफ द कार इन टू कस्टडी. ज्या गाडयेन एक्सिडेंट केल्ली ती गाडी एका कर्नाटकाच्या कावन्सिलराची गाडी, ताजेर सारखे बरयल्ले आसा तांच्याच गाडयेर. ताणें कसलो प्रेशर पुलिसांचेर हाडलो तें आमकां खबर ना, पूण पुलिसांनी त्या लोकांक कस्टडीनूच घेवंक ना. केन्ना तुमी आयकलां की एक्सिडेंट जालो, द विक्टीम इज मिसिंग अँड द पर्सन्स हू हॅव डन द एक्सिडेंट आर नॉट इवन टेकन इन टू कस्टडी. पयलीं म्हळ्यार हो मर्डर केस रेजिस्टर कित्याक जावंक ना? आमी पयला फोगाटाची केस जावं आनी खंयची जावं आनी आतां ही केस जावं, गोंयचे पुलीस मर्डर FIR घालपाकूच सोदिना. कित्याक? जेन्ना राजकारण्यांचे इंटरफरन्स आसता पुलीस डिपार्टमेंटान तेन्ना ह्यो गजाली घडटा. जशे फोगाट मर्डर केस इनिशियली वॉज रजिस्टर्ड एज अनॅचरल डेथ आनी आमचो CM म्हणटालो इन्सिस्टेड दॅट इट इज अ केस ऑफ हार्ट अटॅक. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवना, विसेरा रिपोर्ट येवना, कांयच येवना. अशा वेळार वाय डीड यू इन्सिस्ट दॅट इट इज अ केस ऑफ हार्ट अटॅक अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन फॉरेन्सिक्स? Goa police has tremendous talent. There are officers. I've been into criminal practice for the last 25 years. I have known some officers who have now become SPs also. And they are very intelligent, but very intelligent officers are in headquarters because they are not collecting haftas for politicians. This is a fact and I am saying this on camera today. And those who are capable of collecting huge haftas are given good police stations. काँग्रेसीनय राज्यांतलो कायदो आनी सुवेवस्थेचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार जाल्ल्याचें म्हटलां. कुडचड्यार रेंव काडपी कामगाराचेर गुळीबार जाता ही फाफडून उडोवपा सारकी गजाल न्हय.
रेंव काडपाचेर हायकोर्टान बंदी घालूनय कायदो मंत्र्याच्या मतदारसंघात कायदो मोडून रेंव काडपाचो वावर चल्ला ही गंभीर गजाल. काँग्रेसीन हल्लाबोल केला. काल कुडचड्यार शूटआउट जालो, जातून एकट्याची डेथ जाली, दुसरो जीएमसी ना आनी तिसरो फरार जालो. हाच्या वयल्यान कळून येता की लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा ते कंप्लिटली कोलॅप्स जाला गोंयांत. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता ड्रीम वर्ल्डान आसा. ताज्या राज्यात कितें चल्लां तें ताका खबरूच ना. तेवटेन हरियाणाचो चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व जाता. म्हळ्यार एक सामकी दुख्खाची गोष्ट की आमचे जे लॉ अँड ऑर्डर आनी जो आमचो होम मिनिस्टर आसा पळय तो आयदर पुलिसांक सारकें काम करपाक दिना, ना जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट सारकें काम करना. आतां कालचो इन्सिडंट घे. आज लोकां भितर एक फियर एन्झायटी तयार जाल्या. अरे गोंयांत केन्नाच आमी शूटआउट हें आयकूं नाशिल्ले. एक्चुअली तांणी अंडर सेक्शन 302 जे मर्डर आसा ते थंय लायिल्ले. ऑन कुडचडे स्पेसिफीक उलयता हांव. तातूंत तांणी सांजे म्हणल्यार 5 जाणांक अरेस्ट केले अंडर सेक्शन 379 आनी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द गोवा इल्लिगल प्रिव्हेन्शन मायनर मिनरल्स. कितें म्हणून की ते थंय इल्लिगल सँड मायनिंग करताले. हांव मुख्यमंत्र्याक आनी मायन्स मिनिस्टराक विचारपाक सोदता की गोंयांत काल फक्त 5च लोकांक कितें अरेस्ट केले. गोवा 365 खातीर श्यामचारी आनी विन्संट रोजारियो. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गणपती घरचो आसूं वा भौशीक मळा वयलो, थळाव्या कलाकारांनी केल्ले देखणे देखावे उत्सवाक महत्व हाडटात, लोकांचें लक्ष ओडटात. त्या निमतान कलाकारांक माचीय मेळटा. अंदूय जायत्या कलाकारांनी गणपती कडेन कल्पकतायेचे विविध देखावे केल्ले, जांची स्थानीक पावंड्यार बरीच तोखणाय जाली. सुरवेक पळोवया केपेंचो बाळी महालांतलो सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो गणपती. भाविकांनी पयसुल्ल्यान येवन महालांतल्या ह्या दैवताचें दर्शन घेतलें. चिंचणीच्या भौशीक गणपतीकय लोकांनी गारणे घातले, आंगवण्यो केल्यो. 5 दीस तो मुक्कामाक आसा. गुळेलेचो गणपती आकर्शक केला. विघ्नहर्त्या मुखार ताच्या भक्तगणांनी केल्ली ही घुमटारत. जाल्यार केळबाय कुर्टी फोंडे विशांत गावडेन वराह अवताराचो केल्लो देखावो सगळ्या पळोवप्यांचेर मोनेळ घालतालो. 300 फळां भाजयांची माटोळी चर्चेचो आनी कौतुकाचो विशय जावन रावलेली. आयज तशीच परिस्थिती उद्भवलेली आसा. पृथ्वीचेर खूब अशे अत्याचार जावपाक लागल्या. हिरण्याक सारके राक्षस पृथ्वीचेर अत्याचार करपाक लागलेले आसा. पृथ्वीचें पोखरण जावपाक लागलेलें आसा. खूब तरांची प्रदुशणां आयज पृथ्वीक सामके त्रास दिवपाक लागल्या. जे आमचे लोक हांगासर पृथ्वीचेर रावता तांकां जगप खूब कठीण जावपाक लागलेलें आसा. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी मेळून जो वरा अवतार आशिल्लो तेजो आदर्श घेवन सगळ्यांनी मेळून एकठांय येवन काम करपाची गरज आसा. आनी हे सगळ्या राक्षसाच्या पासून पृथ्वीक वाचोवपाची आयज अत्यंत गरज आसा. आनी होच विचार आमी सगळ्या लोकां मेरेन मांडपा खातीर हे माटोळेचें आमी वरा अवतार चित्र आमी हांगासर तयार केल्लें आसा. ही कला आनी संस्कृती खात्याची जी सर्त जाता तेतून आमी फाटलीं 5 वर्सां जशें उजो सांगलेलें तशें वांटेकार जाता. तेतून आमकां पयल्या 2 वर्सां उत्तेजनार पारितोशीक, मागीर दुसरें पारितोशीक, मागीर तिसरें पारितोशीक आनी फाटल्या वर्सा आमकां पयलें पारितोशीक मेळ्ळें. गोवा 365 खातीर बाळी चिंचणीच्यान रमेश नायक रावत आनी कुर्टी फोंडेच्यान कृष्णा नायक.
परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. ह्या सप्तकाच्या शेवटाक हवामानाची खाशेली अशी शिटकावणी ना, तरी 1 वा 2 वाठारांनी हलकोसो पावस जोडूं येता. शेनवारा चडावात तापमान 31 डिग्रीच्या लागसार उरून हवामान गरम उरतलें. काल माशेल वाठारांत 2 घरांचेर वीज पडून घरांचे बरेच लुकसाण जालें. दोनूय घरांच्यो वण्टी आनी जायत्या इलेक्ट्रॉनिक सामानाचेंय लुकसाण जालें. शुक्रारा सकाळीं कांय वाठारांनी पावस झडलो आनी वातावरण मातशें थंड उरलें. सप्तकाच्या अखेरेक गोवा महाराष्ट्राच्या दर्यादेग वाठारांतल्या बोट मालकांक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हाराचीय शिटकावणी ना. उणें तापमान 24 डिग्रीच्या लागसार उरतलें. सप्तकाच्या अखेरेक हलको पावस. येल्लो अलर्टातय उणाव. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. व्हडल्या ल्हाराचीय शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.